तेरेखोल परत तापले। तेरेखोल गोल्फ कोर्साचे सुवातेर लोकांचे कंपनी कडेन परत पेटले। काम करूंक गेल्ल्या कंपनीच्या स्टाफा कडेन ब्रेस्तारा सांजे तेरेखोल काराचें पेटलें। मशिनरी हार्ड वर्क करतना लोकांची झाडां पेड्ड्यार केली म्हणून लोक चाळवलो। काम बंद वडोवंक गेल्ल्या गांवकारां कडेन कंपनीचो स्टाफ आनी बाउन्सराचें पेटलें। निमणे पुलीस फोर्स घावचो पडलो। मामलेदारूय पावलो। कंपनी म्हणटा तांच्या स्टाफान लोकांचेर खंय हात घाल्लो ना। तेरेखोल गोल्फ कोर्साच्या वाठारांत परत लोक आनी लिडिंग हॉटेल्साच्या स्टाफाचे पेटले। लिडिंग हॉटेलाची मशिनां गांवच्या लोकांच्या प्रॉपर्टीन व्हरून काजी पिड्ड्यार केल्यो म्हूण लोकांनी काम आडायलें। कंपनीच्या स्टाफ आनी बाउन्सरांनी खंय लोकांक बरोच मार घालो। पुलीस आनी मामलेदाराक सुवातेर वचचें पडलें। It is true that our machine was working in our property. We were making pits for the fencing poles that were being erected. Okay. Yeah. And at this point of time, this was around 2:30, 2:45 in the afternoon, when our supervisor, Mr. Narayan Gowde, who's Vinayak Gowde, who was manhandled, thrown on the ground, beaten up by Francis Rodrigues and his son, and the operator of the machine was shown the knife and was told to hand over the key. So that he got scared and he gave the key to him. And the machine was driven by somebody from the village and taken from where we were doing our work into an area which they claim to be their possession or their tenancy. We have security over there, and it is obvious for security, for guarding our own equipment and our manpower that is there. But was anybody from the village physically assaulted by anybody from our side? I think that's something that needs to be asked. लिडिंग हॉटेल्स म्हणटा तशें कांयच जाल्लें ना। गांवच्याच एकल्यान खंय कंपनीच्या सुपरवायझराक मार घालो। पेडणे पुलिसां मेरेन लोकांच्यो आनी लिडिंग हॉटेल्साच्यो 2 वेगवेगळ्यो कागाळी पावल्यात। सांजे उसरा मेरेन सुवातेचेर जमाव आशिल्लो। पुलिसांचो पंचनामो चलतालो। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। 100 शारां स्मार्ट सिटी करपाची अमृत येवजण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सकाळीं चालीक लायली। 100 शारांनी पणजे आसा। मात ही येवजण करतना UPAची जनरूम येवजण सरकारान गुटलायल्ल्यान जनरुमा खाला पणजे महापालिकेन करपाक घेतिल्ले पणजे भायले बांयगिणी सारकेले प्रकल्पाचो प्रस्न उप्रासला। ह्या येवजणेचेर 5 वर्सांत 48,000 कोटी खर्च येतलो। येवजणे खाला स्मार्ट हेल्थ केअर, 24 वरां उदक, लायट, स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट, IT नेटवर्क आनी लोकांची सिंगल विंडोन खंय कामां जातलीं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आज 25 जून को और 26 जून को हम मिलकर के उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच फूले फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले, उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। हमारे देश में करीब 500 शहर आज PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें? हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं? हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे है। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। ताळगांवचो ODP बदलूंक सोदतात म्हूण ताळगांवचे BJPन NDPJचेर फोग काडलो। हाच्या फाटल्यान कारस्थान आसूंये। ODP बदलल्यार ताळगांव काबार जातलें म्हूण BJPच प्रसिद्धी पत्रक काडून बोवाळ मारता। मात कॅमेराचेर स्पश्ट उलयना। NGPDAचे ब्रेस्तारचे बसकेंत ODPक समिती नेमूंक पावलेच ना।
पीडीए वाठारांत बिल्डिंगाक पार्किंगाक जादा फ्लोर बांदूंक दिवपाचें थारलां. लोकांचे हरकतीक लागून मळा लेक प्रकल्प पीडीएन रद्द केला. उत्तर गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान ताळगांवचो ओडीपी उक्तो केला. हाचेर शेतकार आनी एक्टिव्हिस्ट्स न्ही तर बीजेपीच्या थळाव्या मंडळांनीय बोवाळ मारपाक सुरवात केल्या. ओडीपी उक्तो करपाक बीजेपीची हरकत, ताळगांव काबार जातले हे कारस्थान म्हूण बीजेपीची प्रसिद्धी पत्रकाचेर भाशा, मात कॅमेराचेर सगळे उलोवन दाखयनात. ऑब्जेक्शन आमचें आसा कितें वायट गोश्ट भितर करत जाल्यार. बरें जर कितें करता, बरें म्हणजे कितें आतां 8 रस्ते दाखयल्ले आसा ऑलरेडी शेतांच्यान, ते जर काडटा जाल्यार ती डेफिनेटली इट्स अ वेलकम. जी ऑलरेडी पळय जी कमर्शियल झोन्स दाखयल्ली आसा, आतां S2 झोन्स दाखयल्ली आसा कांय भागांनी, ती S2 जर फाल्यां C2 आनी C3 केल्यार जाल्यार त्रासान घालतले तालिगांवच्या लोकांक. बदल आनी दुरुस्त्यो केल्या उपरांत ओडीपी परत लोकांक उक्ते दवरतले काय म्हूण बीजेपीचो NGPDAक प्रस्न. सी द एंटायर आयडिया आय एम टेलिंग यू. आतां सजेशन्स आमी म्हणटा, आमी दितले सजेशन्स सगळीं घालतलीं, म्हणल्यार ती सजेशन्स घालून मागीर ते कितें चेंजीस करता, वील दॅट बी कॅप्ट फॉर द पब्लीक ऑर नॉट. NGPDAची बिरेस्तारा बसका जाली. मायकल म्हणटात ताळगांवची बीजेपी आनी थंयच्या आमदाराचे बरें ना म्हूण NGPDAच्या नांवान बोवाळ मारतात. There are so many problems in Talegaon ODP which is existing. Now we want to solve that problem. There are certain fields, paddy fields, which are already converted into settlement, but they have still not built a building. I'll reverse it back. So that is a good thing. Now there are some people who are having problems. They are having their personal problems with the MLA, with Babush Mansarat. That problem they are trying to bring in NGPDA. Now I don't know how to answer to this problem. लोकांक नाका आशिल्ल्यान खंय मळा लेक प्रकल्प NGPDA निमणे रद्द केला. I felt that somewhere there is a problem in this project. People are also objecting. 2 meetings before we decided to scrap the project. In the meantime, he went to court and the court has told to appoint an arbitrator to decide on Mala Lake project. पणजेचो आमदार म्हणटा पणजेचोय ओडीपी उक्तो करात. There are some errors in the current ODP, like Tamba colony थोडे बिल्डिंगो are shown as open spaces. Already ते 40-50 वर्सांची बिल्डिंगो आसा आनी पणजे जे अशें शहर आसा की थंय खुबश्यो कॉलनीज जवळ जवळ 40-50 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो which are coming for redevelopment. सो थंय आमकां ते करेक्शन्स रेक्टिफिकेशन्स करपाक हांवें एक ऑनरेबल चेअरमॅन ऑफ NGPDA कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की पणजे ODP ओपन करचो फॉर सच करेक्शन्स अँड फॉर रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सो ताणें एक्सेप्ट केला. आय एम थँकफूल टू हिम. ही हॅव टू सेंड इट टू द गव्हर्मेंट फॉर फर्दर एक्शन. बसकेक ताळगांव आनी म्हापशेचे प्रतिनिधी नाशिल्ल्यान NGPDAन ओडीपी खातीर समिती नेमली ना. फुडली बसका 10 जुलयाक जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी देवेंद्र गांवकार. घेऊ एक विराम.